येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पळायचे हेडलाईन्स। दिवचलच्या वॉकिंग ट्रॅकाक साबार समस्यांचो रेवाडो। वॉकिंग ट्रॅक सापडला काळखात। बेगोबेग समस्या सुटावी करची थळाव्यांनी केल्या मागणी। सारजोरा येवपी रेल्वे स्टेशनाक थळाव्यांचो खर निषेध चालूच। सारजोरा आमका रेल्वे स्टेशन नाका म्हण थळाव्यांनी ग्रामसभेत केला थाराव मंजूर। गरमेत वाढ जायत चल्ल्या। गोयच्या कांय वाठारांनी उष्ण आणि दमट परिस्थितीक लागून दिला येलो अलर्ट। आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। दिवचलच्या वॉकिंग ट्रॅकाक साबार समस्यांनी रेवाडो घातला। दिवचलचो हो फामाद वॉकिंग ट्रॅक काळखात सापडला। स्ट्रीट लायट पेटना आशिल्ल्यान रातच्या वेळार वॉकिंग ट्रॅकाचेर लोक येवपाक बंद जाला। बेगोबेग समस्या सुटावी करची थळाव्यांनी मागणी केल्या। वॉकिंग ट्रॅक आसा तो खरंच आमच्या हेल्थाक लागून सगळ्यांक लागून बरो आसा, पूण हांगा लायटी नसल्या कारणान हांगा इनलिगली थोड्यो एक्टिविटी जाल्ल्यो आसा आनी हे सोफा बीन आहा पळय न्हू ते रेस्टाक लागून घातलेले आसा। म्हणून हांगा लेडीज बीन आहा तांकां सुद्दां एकदां कोण ड्रिंक करून बसता कितें करतात आपले कितें करतात ते लेडीजांक सुद्दां मातसो त्रास जाता। तेन्ना हेजेर हेजें कारण कित्याक ना हांगा काळोख खूब आसता, लायटी रेग्युलर नासता, केन्ना नासता आनी रातच्यो लायटी जर रेग्युलर ना जाल्यार हांगा भरपूरशी इनलिगल एक्टिविटीज जाता। हांगा कोणाचें कांय नासता रातचें मागीर लायटी नासल्यो काय मागीर बायलां बी येवपाची बंद जाता। आनी हे सोफाचेर हे न्हिदला ते कशें कितें तांकां आतां कोणी तरी कितें तरी म्युनिसिपालिटीन किंवा PWDचे हेणीन तांकां कितें तरी स्कीम दिवंक जाय, कित्याक हे लील आतां एकटो न्हिदला म्हणून बाकीचे सोफा 4 आहा बसना कोण रेस्ट घेवपाक बसना। आमी हांगा ट्रॅकार डेली भोंवंक येता, चलपाक येता आनी काही लोक येता, बायलां येता, सगळे येता। ह्या वाटेन लायट ना एका टायमार मागीर परिस्थिती हें जाता आनी कोण अशे लोक अशे बसलेले असतात, तेंची मातशी नोंद घेवची इतकें सांगून म्हाजें म्हाका समज लायट नासून कितें प्रॉब्लेम जाता? लायट नासतकूच मागीर लोकांक पासयकूय वचोंक गावना आनी लोक उरता न्हू आनी भंय दिसता, काळोख आसता आनी काही जिवाणी भोंवता। एका टायमार आमी सुद्दां पळयल्लें आहा की हांगासर आमी वयताले आनी मरे ह्यो तो व्हडलो सामको हार तरी बरो आमचो पांय पडोंक ना आनी काळोख आसलो। न्ही कुत्रे बी आसता हांगा? कुत्रे सुद्दां आसता, हय हय। आनी ह्यो लायटी केन्नासून बंद आसा? हे आतां जाले दोन दीस तरी आमी पळयता, 2-3 दीस जाले। सांजचे आमी 7 मेरेन तरी आमी हांगा आसतात। पयलीं लायटी आसल्यो? पयलीं पेट्टाल्यो 6:30 पेट्टाल्यो, आतां सामक्योच बंद आहा? बंद। आता हांगा सादारणसून जास्त लोक वॉकिंगाक येता। सादारण 5:30 सून 8 पर्यंत हांगा खूब लोक येता। 6:30 सादारण हांगा लायट येता, तरी आता थोड्या दिसांक लायटाचे मातशी प्रॉब्लम आसा, ते मातशे क्लियर जाताले लोकांक बरें आसतलो। आनी खूब बायल लोक आनी भुरगे हांगा येता, ताका एक कुत्रो आसा न्ही, कुत्र्याक लागून मातशी त्रास आसा। ते कोणी तेजे अधिकारी कोणी पळयताले बरें आसतलो। लायटी नासल्या कारणान बायलां बी येवपाक मातशी भियेता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू। सारजोरा येवपी रेल्वे स्टेशनाक थळाव्यांचो खर निषेध चालूच आसा। सारजोरा आमका रेल्वे स्टेशन नाका म्हण थळाव्यांनी ग्रामसभेत थाराव मंजूर केला। Then again it's a problem, no? Am I right? Yes, सारजोरा रेल्वे स्टेशनाक लागून शेतां, पर्यावरण, तळे नष्ट जावपाची भिरांत आसा। तशेंच रानवटी जनावरांचो लोकवस्तेत आकांत वाडपाचो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला। शेतांचे बिगर शेतीत रुपांतर करपाक जायना म्हण थळाव्यांनी आपले ठाम मत मांडले। तशेंच रेल्वे स्टेशन नाका म्हण ग्रामसभेत थाराव मंजूर जाल्ल्याचेय तांणी स्पष्ट केले। स्टेशन आमकां नाका म्हूण रेजोल्यूशन घेतला, सगळे ग्रामसभेन आयकयता। पयले आम बॉडी घेवन ऑलरेडी आमी धाडवले, बट नाव फॉर द ग्रामसभा ऑल्सो वी टूक इट। आनी कितें येता? अनदर रिक्वेस्ट फ्रॉम द मेंबर्स, ग्रामसभा मेंबर्स, सेइंग दॅट आमगे लेक आहा थिंगा सदां लॉक मारलो आसता। आमगे लोकांक कितें चोवपा वचपाक
तेमी फॅमिली येता तेका तेमी दाखोवपाक कित्याक ते बरें नोट जालो आहा एज अ वेटलँड ऑल्सो डिजिग्नेटेड एज अ वेटलँड ऑल्सो सो ते नोट जालो आहा तेका लागून एक उपकार मागून WRT कडेन आमकां फ्रॉम 4 to 6 एटलिस्ट ते उगत दवरचे थिंग गार्ड ऑलरेडी आहा एक सो तेणें आमकां मातशें उगत दवरचे आनी सो दॅट इवन इफ समटायम्स काजार जाताली ते फोटोग्राफी काडटाली गांवचो लोकां भायल्या लोकांक चोरी हांव बरपट गांवचो लोक देखून मागता तेन्ना आमकां फोटोग्राफी करूंक कितेंय करूंक आमकां संध्या दिवची म्हूण आनी इवन फिश हार्वेस्टिंग आमगे विलेजांत खूब हें हांव पयलीं कोताली मदें तें मागीर बंद जालें आनी आतां आमकां तें परतून स्टार्ट करचें म्हूण आमी रेजोल्युशन आणि झोना बद्दल कितें केलं तुम्ही झोन TCP TCP झोन आमगे फिल्ड्स आहाय ती आमी कन्वर्शनाक दिसनाय म्हूण एक ऑल रेजोल्युशन घेयला कित्याक शेत बोन घर काटाय बिल्डींग काटाय आमगे विलेज अजून अ विलेज आहा अजून ओल्ड कन्स्ट्रक्शन्स नाय सो आमकां ती तशी उरलो जाय Gram Sabha resolution that we do not want any railway station in Sarjora. Okay. The second one is we should have a proper access to the lake, time bound. Okay, certain time, so that senior citizen from a young hood now we are forbidden to go there. So for relaxation. Okay, time bound to the time frame. Dunia whatever it is. Okay. आणि झोनाच्या बद्दल किती असेल There is no fields to be converted from agriculture to non-agriculture. ग्राम सभा रेजोल्युशन लोकांनी स्ट्रॉंगली पयलो ओपोज केला आमगे रेल्वे स्टेशन येवपा आसलो ते इन सारजरा स्ट्रॉंगली इन वन वॉयस आम सगळ्यान ओपोज केला आमचे रेल्वे स्टेशन नाक म्हणून आनी दुसरें रेजोल्युशन आम पास केला आमगे लेक आहा ती लेकी न्हू आतां थिंग WRTन एक ऑफिशियल बसयला आनी लोकां आडायताय थिंग भितर वचपाचें सो एटलिस्ट आमगे लोकल्स आहाय तांकां आमी फ्रिली भितर वचपा दिवपा म्हूण सर्टन टायमा भितर हय सर्टन टायम दिलो आहा त्या टायमाचे एटलिस्ट अ वॉक लोकांक चलोन पोतून येवपाचें तें आम एक पास केलां धाडपा डिपार्टमेंटाक धाडपा सांगिल्लां आनी तिसरें झोन चेंज आम ऑब्जेक्ट केले ऑल द पीपल हू आर चेंजींग द झोन से फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेटलमेंट सगळें कोताय घर बांदताय शेतांक तें सगळें आमी ओपोज करपा तेंकां सांगिल्लां डेप्टी कलेक्टरा लेटर करून सो ही तीन आमी एंड अदर थिंग इज व्हेरी स्ट्रॉंगली पीपल हॅव आस्क्ड फॉर स्पीड ब्रेकर्स ऑन द रोड सो आनी ते स्पीड ब्रेकराचे आमी डेप्टी कलेक्टरा धाड मागीर RTO ऑफिशियल्स हाड इन्स्पेक्ट करून ते बसोवपाक आणि रेल्वे स्टेशनाचे डिटेल कितें येयला रेल्वे स्टेशनाचे डिटेल म्हळ्यार हांव डिपार्टमेंटाक गेले त्या दोना कोंकण रेल्वे ते म्हाका सांगिल्लें इट इज नॉट इन सारजोरा बट यू नो फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस आम कळो हा इट इज इन सांजा एरियल एंड सारजोरा ऑल्सो एंड दे हॅव आयडेंटिफायड अ प्लेस ऑल्सो सामबे नियर बारशामोडी आय हॅव हर्ड आणि थिंगा एक 12 मीटर कितें रोड केलो हा हुंय तेमी दॅट रोड वॉज इंटेन्शनली डन फॉर दिस स्टेशन बट वी आर ऑल टुगेदर आमगे युनिटी आहा सजोकाराली सो वी विल ऑब्जेक्ट टू गव्हर्मेंट्स मूव फॉर अ स्टेशन देर रेल्वे स्टेशन वी डोंट वॉन्ट बिकॉज इट्स अ स्मॉल आमगे धाकली विलेज ती आनी आमी सद्याक आमी पिसफुली रावताय यू नो देर इज नथींग एज सच आमगे विलेजींग आनी ते स्टेशन येयलें जाल्यार मागीर डिस्ट्रॉय जातली दॅट इज वॉट वी आर स्केर्ड ऑफ फिल्ड्स डिस्ट्रॉय जातली इकॉलॉजी डिस्ट्रॉय जातो आमगेली लेक आहा सद्या तें टनल गेला आनी ती लेक आहा ती आख्खी एनिमल्स आहा आमगेली आवाज येते ट्रेनी आवाज येयली आनी ती आतां विलेजी येताय सो लेटर ऑन तें जालें जाल्यार स्टेशन जालें जाल्यार मागीर सारकी डिस्ट्रॉय जातली गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो फोंडा दाग तिस्कार सिवरेज व्हांवता लोकांक घाणी घुट्टाणेत दीस काडचे पडटा ही सिवरेज कोणेन सोडल्या वा फुटल्या तें कांयच खबर ना थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या आयज आमी फोंडे तिस्कार आसा तशेंच हांगा फोंडे तिस्कार हांगा सिव्हील कोर्ट आहा तशेंच हांगा तारांगण बिल्डींग आसा तेजे सकयल हांगा सिवरेज उगड्यार हांगा सगळी कोणी तरी सोडलेली आहा किंवा व्हांवलेली आहा ही सिवरेज हांगा रात दीस लोकांक इतले ही सिवरेजीची गुवाची जी घाणी येता अक्षरशः हांगा रोडान सुद्दां एखादें क्रॉस जातलें जाल्यार हांगा वास घेवपाची परिस्थिती ना ही आतां सिवरेज कोणाली ती आमकां कांय खबर ना हेजेर आतां हेल्थ डिपार्टमेंट तशेंच आमचे म्युन्सिपालिटी हेणे जाता तितले बेगीन हे सिवरेजेर इन्स्पेक्शन करचें कित्याक आतां सिवरेज कनेक्शनां बी चालू जाल्ली आहा आनी अशे तरेन ही सिवरेज अशी उड्यार सोडूंक कोणाकूच अधिकार ना तेन्ना हांव मागता हेल्थ डिपार्टमेंट
तशेंच म्युन्सिपालिटी हेणे फालच्या दिसी भितर ही सिवरेज जी कोणाची ही घाण आसा हेंच्यांनी हेजेर इन्स्पेक्शन करून हेजेर इन्क्वायरी करून ही सिवरेज जाता तितले बेगीन हांगा घाण ही बंद करची आणि तशेंच तांकां सिवरेजीची कनेक्शन घेवपाची ही मागणी करची इतलेंच हांव मागतां. सरकारान सिवरेजीची कनेक्शनां घेवपाचें सांगून लेगीत थोड्यांनी घेवंक ना. आमचे कडेन पुराय डेटा आसा आनी आमी फायनय मारल्यात, तरी ते आयकनात जाल्यार उदकाचें कनेक्शन बंद करतले, नगराध्यक्षान शिटकायला. पळय, आमी फाटले मिटिंगे कावन्सील मिटिंगे सुद्दां घेतलां, सगळे कावन्सिलर आमचे काम बरें करतात आनी आमी सगळ्यांक सांगलां खरी सेवरेज डिपार्टमेंटान फॉर्म इश्यू केल्या, सगळ्यांक फॉर्म ते दिवपाक लागल्या, जायते कडेन कनेक्शनां तांकां दिल्लीं आसा. उदाहरण हांगा पळयात, उजगांवकर आमचो दोतोर उजगांवकराचें पळय तेंच्यांनी घेतलें, मातसो फुडें वचून पळयत सावयकर हॉस्पिटल तेणें बी घेतलां. अशें मेन सगळे आमी अवेरनस अशें केलां की प्रत्येक वार्डांनी आमचे सुपरवायझर भोंवतात, सगळ्या 15 वार्डांनी आमचे सुपरवायझर भोंवतात. सगळो आमचे कडेन तेणें रिपोर्ट दिल्लो आसा, खंयचे खंयचे बिल्डिंगेची ताणें पळय गटारांनी पळय सोडलो न्ही काय न्ही, वास येता बरोबर आसा. कित्याक हांवें सुद्दां हांगा पळयलां पळय आमची हेजे कडेन बिल्डींग आसा ती आमची ती ओल्ड थिएटर आशिल्ली पळय ती राजीव केल्ल्या सायडीच्यान थंय आसा. वयल्या बाजरान पळय ती आमचो काजी बिल्डींग ते सायडीच्यान थंय आसा. आमी सगळ्यांक लेटर इश्यू केलां, आमी तांकां फायन सुद्दां घातल्या. परत ते सगळ्या बिल्डिंगवाल्याक सगळ्या लोकांकूच परत एकदां अपील करता की जाता तितले बेगीन ताणें हे सेवरेजची मातशी कनेक्शन घेवची, ते दितात ते रावले पळय ते सोदतात ते परत येवन आमकां सांगतात, लोकांक मातशें अवेरनेस करात. आमी सगळे कावन्सिलरां मार्फत सगळे कडेन प्रत्येक वार्ड आमचो सुपरवायझर घर बिल्डींग भोंवता सांगपाक की हे कनेक्शन घेवपा लागून कळ्ळें न्ही. जर तर इतलें तेणें आयकना न्ही जाल्यार तुजो हेल्प आमी हेल्थाक वचूंक जावं म्हणजे तांकां आमी इवन आमी कंप्लेन हेल्थाक सुद्दां दिल्ली आसा म्युन्सिपालिटी कळ्ळें न्ही. बाकी तांची कितें जाता मागीर डिस्कनेक्शन येतलें वॉटर कनेक्शन. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. मडगांव बोड्डा वाठारात नितळ करून लेगीत अनवळख्यान सुवातेर कोयर हाडून उडयला. सीसीटीव्ही फुटेजीत पळोवन ताका फायन घालतले. नगरसेवकान तिडक उक्तायली. रातोरात हे कारस्थान केल्ल्याचेय ताणें सांगले. आज गार्बेजीचो प्रश्न जो आसा वो खूब प्रमाणात वाडले कडेन आसा. आज अशीच गार्बेज जी आसा ही बोड्डा हांगा जे मल्टीपर्पज हायस्कूल आसा आनीक ITI आसा त्याचे ऑपोजीट घातले कडेन आसा आनी ही इतली गार्बेज आनी ही गार्बेज म्हणली जाल्यार ही एक दिसा न्हय, म्हाका दिसता एक 2-4 दिसां पयलींची गार्बेज ती सगळी भरून थंय हाडून डंप केले कडेन आसा आनी ही हॉटेलवाल्यांनी गार्बेज अशी दिसता. आज बोड्डाचो जो कावन्सिलर आसा कामिलो बारोडन हेणे निश्चय घेतले कडेन आसा की खंय तरी सीसीटीव्हीचेर पळोवन हे जे कोणी गार्बेज हांगा बोड्डा उडयले कडेन आसा तांकां तेंचे कायदेशीर कारवाय जावची आनी तांकां फायन मारची म्हणून आनीक अशें चिंतून आमी पुलिसेक सांगले कडेन आसा आनीक आतां पुलीस येवपाचे आसात. आयकात बोड्डाच्या नगरसेवकाक हाचेर कितें म्हणपाचें आसा ते. सकाळी म्हळ्यार हे आतां सकाळी हांव आयल्यार पयलें सगळें एक रास पडिल्ली आहा हांगा. हांव खूब सरप्रायज जालो. मागीर हांवें सुपरवायझर तेका आपयलो. हें कितें जालें काय तो म्हणपाक लागलो राती कोणें तरी घातला आसता म्हणपाक लागलो. ही आख्खी हॉटेलाची जी पार्टी जाल्ली पळय पार्टीची खंय आसतली ही म्हळ्यार म्हाका दिसता एक 2-3 दिसां पयलीं खबर ही कोण तरी एकठांय करून हाडल्यार एक एका जी गार्बेज आहा तेका वास मारपाक लागता म्हणल्यार कळटा की फ्रेश न्ही. ही 2-3 दिसांची बरे खंयचे व्हडले 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 हॉटेलांत ती जे कडेन पार्टी करून येयल्या पार्टी करून हाडून तेंच्यांनी खंय मेळना म्हणून पयलीं कितें आसतालें आमी थोडे ब्लॅक स्पॉटाक थिंग घालताले. आतां हो ब्लॅक आतां मेन स्पॉट आमगेलो हो हांगा बोड्डा हांगा लोक इतले प्रायमरी एरिया आनी लोक कितले वचत आसा सारके आनी हांगा हाडून घाले पळय सगळी घाण घातली हांगा फकट गेला. हेजेर म्हाका दिसता हेजेर एक्शन जावपा जाय सारके. आमचे म्युन्सिपालिटीन ताका 1-2 लाख तरी फायन मारपाकूच जाय. कित्याक आतां पुलिसांक सांगलां पुलीस येतले आनीक जे आमचो सायडीन एक कॅमेरा ते कॅमेराचेर आयडेंटिफाय जाल्यार आमकां कळटलें कोणें घातलें तें कळटलें आनी ह्यो फावटी आमी तांकां कशें सोडपाना हें पयलीं जाल्यार आमी आमचे सरावंडींग म्युन्सिपालिटी खंय खंय जाग्यार हें घालीत आसता. पूण आतां आमी एका वगैरे रावपाना की हें जाता तें खूब वायट. हांगा रावपाक लागले हे रातची हाडून कोण रावतलो हांगा आमची खंयचेर एक आमची हें ना CC कॅमेरा खंय ना आमची मेन म्युन्सिपालिटीची ना. पूण हे स्पॉटार घालून आमकां जो आमकां मातसो फायदो जातलो कित्याक जी आमची शॉपांचेर आयडेंटिफाय करून आमकां थोडो एक हें मेळटलो क्लू मेळटलो आनी हेजेर क्लू मेळ्ळ्यार आमकां म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी सारकी स्ट्रॉंगली डिमांड करतलो आनी आमची मिटींग जाता तेन्ना हाका 1 लाख 2 लाख फायन मारपाकूच जाय नाल्यार ते जाग्यार येवपाना आनी नाल्यार गाडी हें करून ताका अरेस्ट करून गाडी तिका उडोवपा पडटा ड्रायव्हराक उडोवपा पडटलें आनी जे खंयची हॉटेलांतली आयली ते चवकशी करपा पडटली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
दिवचल मुळगावचो तांबडो रस्तो गोंयभर फामाद आसा म्हणपाक अतिताय जावची ना. रस्त्याचे डांबरीकरण करून लेगीत लोकां खातीर तो तांबडो रस्तोच उरतलो. थळाव्यांनी खोस उक्तायली. वाळपय पर्यंतचो पणजे मेरेन तांबडो रोडूच म्हणून वळखता. आता तुम्ही डांबरीकरण केल्यात आनी हे केलें नांव बदलचें ना. मुळगाव गावातलो हो रस्तो जो तांबडो रस्तो ह्या नांवान फामाद आसा तो कितल्याशाच वर्सां सावन मातयेचोच रस्तो आसलो. 2016 म्हटल्यार 8 वर्सां आदीं रस्त्याचें डांबरीकरण केल्लें. तरी रस्त्याचें नांव बदलूंक ना आनी तें बदलचेंय बीन ना. थळाव्यांनी ठामपणान सांगलें. हो रस्तो तांबडो रस्तो हा तो धवो जावचो म्हणून 50 वर्सां आमची मागणी आसली. तो धवो कसोच जायना तो तांबडोच उरलो. कळ्ळें तुका की वाळपय ती पणजेचे मेरेन तांबडो रोडूच म्हणून वळखता. तूं डांबरीकरण कर नाल्यार व्हडलें का बस बी ते तांबडो रोड म्हणून सगळें वळखता. पण डांबरीकरण आता जाला म्हणून आता नांव बदलचें ना. पूण एका तांबडो रस्तो कित्याक म्हणून म्हणटाले? तांबडो रस्तो कित्याक जाय म्हणलो पयलीं तांबडो रस्तो नसलो, पोंय आसली. पाणयांसून लोकांक येवचें वयचें पडा. आडो आसलो रे पाणी पाणयांसून धोपारभर पाणयांसून येवचें वता. ज्या वेळार पंचायतीन पंच म्हणून येयलो, सरपंच जावना आनी आमचो राव जातलो तो सरपंच आसलो. ती झेप्या कडली माती हाडून तांबडो रोड केलो आमी. लोकांक येवप वचपाची सोय. पोय पुरले म्हणजे आलतड पलतड जी आसली ते जॉयंट केलो गांव. त्या वटेन पलतडी ह्या वटेन पलतडी म्हणा, त्या वटेन आलतडी म्हणा. तो गांव जॉयंट केलो कित्याक रस्तो जालो तेन्ना जॉयंट जालो, नाल्यार तो जॉयंट जायना गांव म्हणून तो तांबडो. ही ती तांबडो रस्तो म्हणून जी वळख आहा ती कायम ती कायम उरली. ती आमच्या फाटली फुडली जी पिढी आसा ती तांबडोच म्हणटाली. हो जो तांबडो रस्तो म्हणटा पळय तो पयलीं पर्यंत मातयेचो आसलो. मातयेचो आसल्या कारणान हे मागीर 2016 आमचें डांबरीकरण जालां. त्याच्या नंतर हे मागीर कितें नांव उरलें तें उरलेंच. तो तांबडो रस्तोच उरलो. सगळ्या गोंयांत फेमस आहा की मुळगांव तांबडो रस्तो हो. खंय बशीन गेलो आनी कितें गेलो कितेंय विचारलें जाल्यार कोणी तांबडे रस्त्यार देवय पूण तांबडो रस्तोच उरलो तो. आतां तुमकां दिसता ना 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 हांव चेंज जावचें ना. एक्च्युली हे ते आसा ते सगळें थंयच्यान ते इथपर्यंत फुडें शिवोलकर वाडो. हांगा कितें आतां पंचायतीन तेंच्यांनी हें केलें रेल्वेशन घेवन तें काम नांव दवरलें हेका तांबडो रस्तोच म्हणून. आणि पंचायतीन जे बोर्ड घातला बोर्ड घातला पंचायतीन जंक्शन म्हणून तांबडो रस्तो जंक्शन म्हणून. प्रत्येक कडेन हांगा हें घातलेलें आसा. आतां तुमी अशें फुडें गेले न्ही जाल्यार थंयसर गांवकार वाडा म्हणून आसा. म्हणजे तुमकां अशें दिसता की हेच्या फुडें हे रस्त्याचें नांव कितें बदलतलें बी अशें? ना 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 बदलचें ना. तें तांबडो रस्तो उरलो कित्याक तेंच्यानी ऑलरेडी घेतलें न्ही सगळें. पंचायतीन सगळें घेतलें. आतां लिगल हेजेर आसा. लिगल हेचेर आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. गरमेत वाड जायत चल्ल्या. पणजे 36 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जाला. पूण इतलेंच न्हय, उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी उश्ण आनी दमट परिस्थिती खातीर IMDन येल्लो अलर्ट जारी केला. गोंयांत सुके आणि उष्ण हवामान चालूच आसा. येता त्या दिसांनी थाकाय मेळची ना, भारतीय हवामान खात्यान माहिती दिल्या. उष्णतायेत वाढ, डिहायड्रेशन टाळचे, धुके पडटले. सोमारचे तापमान 37 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.